येवकार हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। 1986 वर्सा जाल्ल्या इतिहासीक भाषा आंदोलना उपरांत राजधानी पणजे शारांत शुक्रारा दुसरी सगळ्यांत व्हडली रॅली पळोवपाक मेळ्ळी। सीएए, एनआरसी आनी एनपीआराक विरोध करपा खातीर चर्च आनी मुस्लिम संघटनांनी काडलेल्या रॅलीत सगळ्या समाजाच्या लोकांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतिल्लो। तशेंच सीएए, एनआरसी आनी एनपीआर फाटीं घेतल्या शिवाय एनपीआर तशेंच जनगणने खातीर म्हायती न दिवपाचो सोपूतय तांणी घेतलो। We were marching towards the main highway of the Delhi so that we thought the authorities could hear our voice more vocally. On the way from in between, the police attacked the protesting people. Like I and one of my friend Ladida was there. We were in between. When the people started to run behind in fear of the police who was using lathi charge in the forefront, I and my friend got stuck in between, so we took a shelter near to a tree. What we have seen is the most scariest thing which I have ever seen. People were running for their life. They were like literally running for their life, and the police was chasing them with their lathis. And the Delhi police used the lathis with an iron rod in the end that day. That was such a... The protesters were jumping to the courtyards of the nearby houses so that they can escape from the lathis. But the police was chasing them and they were beating them up. And we were just taking shelter near to a tree without any provocation. They used the tear gas kind of thing, which had created a lot of suffocation to most of us, including my friend. So one of my another friend, Shaheen Abdullah, he is a media person as well as he is a student of the Jamia. He came to rescue us from there. So we moved to the courtyard of a house from where we can give first aid to Ladida as early and easy as possible. Within a moment of time, a group of police people, they came and they just rounded over the gate. They blocked our way, and we were not able to escape from there also. How they have brutally attacked us, how they have brutally chased, how they have brutally attacked each and everything you might have seen. And on that night, that attack happened more than 1 kilometer away from the university campus. But on that day, they came inside the campus and they done a crackdown over there. They have brutally attacked they have used guns over there. 2 people got shot of the guns. But thankfully they are alive now. And one of our friend Minhaj, he lost his eyes. There were a number of the students, they even entered inside the mosque of the campus from where people were doing their namaz. One of my friend who tried to capture the whole violence through his phone, they took the phone and they started beating him also. On that day itself, they entered inside Aligarh Muslim University, and the crackdown that happened in the Aligarh was more dangerous and more extreme than that happened in the Jamia. We were not able to know about that because Aligarh internet was cut on that day. It is a kind of the new strategy that the authorities or the government is using nowadays. If they are going to do some kind of violence over some area, first thing they will do is that they will cut the violence. We pledge that till the CAA, NPR, NRC is withdrawn, we will not furnish any information whatsoever for the purposes of NPR or even for the purposes of Census 2021. सुप्रीम कोर्टान म्हादयचेर दिल्ल्या अंतरीम आदेशाक स्थगिती मागपा खातीर परत कोर्टान वचपाचें सरकारान थारायला। पूण खऱ्यांनीच हो अंतरीम आदेश गोंयांक माल पडटलो? विरोधी पक्ष म्हणटा कर्नाटक आतां परत म्हादयचें उदक मलप्रभेत व्हरपाचें काम सुरू करतले। भाजपा म्हणटा ना, मात म्हादय बचाव अभियान म्हणटा कर्नाटकान म्हादयचें उदक मलप्रभेत हाचे पयलींच व्हेलां। चड म्हत्वाचें आसा ती फुडले जुलयात जातले सुनावणेची तयारी।
आनी ते खातीर सरकारी आनी विरोधी पक्षांनी एकठांय येवन काम करपाक जाय, एका आवाजात उलोवपाक जाय. म्हादय लवादान गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटका मदीं उदक वांटून दिल्लें. पूण ह्या आदेशाक तिनूय राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लें. तेचेर बिरेस्तारा सुनावणी सुरू जाली तेन्ना लवादान दिल्लो निवाडो अधिसूचित केले बगर याचिकेर सुनावणी जावप शक्य ना असो युक्तिवाद कर्नाटकान केल्लो. सर्वोच्च न्यायालयान तो मानून घेतलो आनी हो निवाडो अधिसूचित करपाचो आदेश दिल्लो. मात आपलो निमणो आदेश येयसर तेची अंमलबजावणी करपाक मेळची ना हेंय सांगलेलें. हेचेर भाजपाक कितें म्हणटा पळयात. म्हाका दिसता की आमी कन्फ्यूज करता इशू. सो नोटिफाय केले, अवॉर्ड नोटिफाय केलो. The very court who has admitted our appeal has directed to notify the award. So that doesn't mean that Karnataka has been permitted to divert the water or to use the water. कारण जो मेरेन इशूच जो पर्यंत, कारण आमचे अपील आसा न्ही, आमचे अपील एडमिट करता आसतनाच ऑर्डर पास जाले. हेजो अर्थ तो, तेजो अर्थूच हो आसा की तेजो अर्थ तांकां परमिशन दिवना हें सगळें करपा खातीर. सो कर्नाटकान फाल्यां अशें जातलें तशें जातलें, गोंय हल्ला, कर्नाटक जिखला अशें कांयच जावना खरें म्हणजे. आणि मोर ओवर आमचे पिटिशन पेंडींग आसा आनी वी हॅव एवरी रायट. सपोज फाल्यां जर तांणी कितें, वी वील अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अँड दे आर देर टू, बिकॉज दे हॅव एडमिटेड अवर अपील, दे हॅव ऑलरेडी फिक्स्ड अ डेट फॉर हियरिंग. So definitely we are, as a state, we will represent to the Supreme Court if they are doing some playing mischief with the order of the. आत्ता जो कितें विशय जाला, जो नोटिफाय करपाचो, जो अवॉर्ड नोटिफाय करपाक, ताजेर आमी ऑलरेडी स्टे घेवपाचो ठरयला की तांच्यांनी जरी नोटिफाय जालो ताका खंयच्याच कामाक तांकां परमिशन्स दिवची न्ही. म्हणजे द स्टे ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनी वर्क तांकां करपा खातीर दिवचें न्ही. हे आमी रोखडेच म्हणजे विदीन 3-4 days we are filing the stay application with the Supreme Court so that तांकां खंयचेच परमिशन्स जे आहा दिवचे न्ही. आमी तेच सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाक निदर्शनाक हाडून दितले की तांच्यांनी हो ऑलरेडी डिस्प्युटेड मॅटर आसतना सुद्दां म्हणजे जितक्या मोठ्या प्रमाणात तांच्यांनी उदक डायवर्ट केलां ऑलरेडी ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. आय हॅव एक्सेप्टेड इट, दे हॅव डायवर्टेड द वॉटर. हे तांच्या निदर्शनाक हाडून दितले. पूण कर्नाटक ह्या निवाड्याची अंमलबजावणी करचे ना हे विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत मानून घेवपाकच तयार ना. तो अजूनय हो गोंयच्या इतिहासातलो काळो दिसच म्हणटा. जाल्यार गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा भाजपा अशा तरेन पुराय गोंय घाटार वचून विकतले. जरी सरकारान सांगलें की आमचें अपील जुलयात येवपाचें आसा, 2 दीस येतले किंवा 3 दीस येतले, हें जरी असलें पूण खंयच्याय परिस्थितींत हें अवॉर्ड नोटिफाय जावपाक जायना आशिल्लें. कारण ऑलरेडी रेफरन्सीस केल्लीं आसा ट्रिब्युनलाक. गोवा गव्हर्मेंटाची 3 रेफरन्सीस ट्रिब्युनला मुखार आहा. कर्नाटकाचे 1 आसा, महाराष्ट्राचे 1 आसा आनी मिनिस्ट्रीनी रेफरन्स केला ट्रिब्युनलाक. ती रेफरन्सीस डिसायड करचे पयलींच अवॉर्ड नोटिफाय करप हें आमच्या दृश्टींतल्यान अत्यंत हें आसा, हानिकारक आसा. म्हाज्या कोतान आतां तांकां अवॉर्ड नोटिफाय जातकीर तांकां कायदेशीर प्रमाणे कितें जाय तें करपाक मेळटलें अशें म्हाका दिसता. The interim relief should have been that the notification of the award should have been stopped till the decision on your appeal. मागीर कसलो अपील तुजो तो? जर नोटिफिकेशन अलाव जालें जाल्यार अपील आनी उरलो कसलो? तांणी जे आज मेरेन इल्लिगली कन्स्ट्रक्ट केला प्रोजेक्ट विदाउट ECA and without forest permission, they can now take the benefit of drinking water project. पण आता इरिगेशन प्रोजेक्ट ड्रिंकिंग वॉटराच्या नावान बिकॉज ऑफ फिक्सिंग बिटवीन MOEF and somebody in Goa and most possibly it is the chief minister. सो असले पक्ष जे आमचे गोंयचे इंट्रस्ट विकून फक्त आपले पोजिशनान सर्वायव जावपा खातीर कॉम्प्रोमायजीस करतात, हे पक्ष गोंय म्हणटा ते व्हरून घाटार विकतले. सो हे पक्षाक कसलोच नैतीक अधिकार ना. नो मोरल ऑथॉरिटी टू रूल द स्टेट. he should immediately resign. The unity in the house जे आमी 10 जाण एक जावन आमी एक संयुक्त आमी एफर्ट्स केल्ले सरकाराक एक्सपोज करपाक, म्हाका दिसता ही युनिटी आज रस्त्यार येवपाची गरज आहा. But I have also spoken to Digambar Kamath with regard to this. I think Sudhin Davdekar is also very firmly pointed out the consequences of this decision. म्हादय बचाव अभियान आणि त्याचो सचिव राजेंद्र केरकरान सुरवातीच्यान हो विशय लावन धरला. गोंयचे याचिकेचेर सुनावणी सुरू जावपा खातीर निवाडो अधिसूचित करप गरजेचो आसलेलो अशेंय तेचें मत.
मात त्याचो हुस्को वेगळोच. सुनावणे वेळार गोंयची बाजू भक्कम करपा खातीर सरकारान चडांत चड पुरावे तयार करपाक जाय आनी अशा वेळार सत्ताधारी आनी विरोधी पक्षांनी एक जावपाक जाय, नाजाल्यार गोंय शासनाचें शेणटलें. आता सध्या जर केंद्र सरकारान हो निकाल अधिसूचित केलो जाल्यार कर्नाटक बेगोबेग आपले जे कळसा बंदराचें काम जे आसा ते पुराय करताले अशा प्रकारचो जो भंय निर्माण जाल्लो आसा तो भंय पुराय तरेन फट आसा. खरें म्हणजे कर्नाटकान आपले कळसा प्रकल्पाचे जे काम आसा हे जास्तीत जास्त काम जे आसा ते कणकुंबी हांगासर पुराय केल्लें आसा आनी सध्या कळसाचें उदक जे आसा हे मलप्रभेन वयता. गोंय सरकारान आपली जी याचिका दाखल केल्ली आसा आनी त्या याचिकेन जे मुद्दे तेंच्यांनी स्पश्ट केल्ले आसा त्या संदर्भातले पुरावे जे आसा हे पुरावे गोंय सरकारान सादर करपा खातीर यत्न करपाक जाय. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी सारकी संस्था आसा किंवा बाकीच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरा वयल्या संस्थांनी ह्या संदर्भात जो अभ्यास केल्लो आसा त्या अभ्यासाचे काही पुरावे जे आसा हे पुरावे गोंय सरकाराक सादर करचे पडटाले. कारण सर्वोच्च न्यायालय जे आसा ते आमकां अमूक उदक जाय अशें जेन्ना म्हणटा तेन्ना त्या उदक आमी कसो वापर करताले ताचो आराखडो जो आसा तो आमकां सादर करचो पडटालो. आमी ज्या मुद्द्यांचेर आमचो मास्टर प्लॅन तयार केल्लो तो केल्या उपरांत जवळ जवळ आतां 20 वर्सांचो कालखंड जाल्लो आसा. ताच्या उपरांत तेचें नूतनीकरण करपाच्या नदरेंतल्यान गोंय सरकारान घाळपणां केल्लीं आसा आनी आमचे जे वकील आसताले तर त्या वकिलांनी आनी आमच्या जलसंसाधन खात्याचे जे अधिकारी आसा हांच्यांनी ह्या संदर्भात समग्र अभ्यास करून गोंयची बाजू जी आसा ती भक्कम कशी जातली ह्या नदरेंतल्यान यत्न करपाक जाय. नाजाल्यार येता तो कालखंड जो आसा तो आमच्या म्हादयच्या अस्तित्वाच्या संदर्भात अंधकारमय असो कालखंड जातालो. आमी जी घाळपणां करतात ताचे दुश्परिणाम जे आसा आमच्या वर्तमानाक आनी आमच्या भविश्याक भोगचे पडटले. ह्या संदर्भात गोंयांतल्या सगळ्या पक्षांनी सगळ्या नेत्यांनी एकी कडेन येवन आपली भुमिका जी आसा ती म्हादयच्या संवर्धना आनी संरक्षणा संदर्भात स्पश्ट करपाक जाय. ती जो मेरेन जायना तो मेरेन एकंदर जो गोंधळ निर्माण जाल्लो आसा गोंयांत तो आमकां बादिकार जातलो. मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक रावत, सत्तरीच्यान महेश गोवेकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. 8,29,876 गोंयकार 22 मार्चाक जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत मतदानाचो हक्क बजयतले. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेची आचारसंहिता शुक्रारच्यान लागू जाल्या. 23 मार्चाक मतमेजणी जातली. जिल्लो पंचायती खातीरचे आरक्षणय निश्चित जाला. हे विशींची अधिसुनावणी जाहीर केल्या. 27 फेब्रुवारी ते 5 मार्चामदी उमेदवारी अर्ज दाखल करूं येता. उत्तर गोंयांत 4,18,225 मतदार आसात, जातून 2,13,995 बायल मतदारांचो आस्पाव आसा. जाल्यार दक्षिण गोंयांत 4,11,651 मतदार आसात, तातूंत 2,11,610 बायल मतदार आसात. 1,237 मतदान केंद्रां आसात. उत्तर गोंयांत 641 आणि दक्षिण गोंयांत 596 मतदान केंद्रां आसात. Election to Jilla Panchayat of South Goa and a separate notification of North Goa will be held as per following schedule. We are saying last date and time for receiving nomination papers is 5th March 2020. The nomination will begin from 27th of February. 27th of February up to 5th of March. In between there is 1st of March which is a Sunday. So no nomination takes place on Sunday. The timing given is 10 a.m. to 1 p.m. Poll will be held on 22nd March and the timing duration will be from 8 a.m. to 5 p.m. And the counting of votes shall take place on 23rd March, the very next day, from 8 a.m. onwards till the counting is completed. The Commission hereby declares that the Model Code of Conduct will be implemented from today. It will remain in force till the 23rd of March midnight. And it comes into effect with immediate effect. राखीवतायेची अधिसुचोवणी शुक्रारात जारी केल्या. SC खातीर 1, OBC खातीर 14 आणि ST खातीर 6 सुवात्यो राखीव दवरल्यात. There are 2 Zilla Panchayats which are going to poll, North Goa, South Goa. All 50 constituencies, 25 each, will go to polls simultaneously. And the government has issued the reservation notification yesterday,
as per the reservation, 1 seat has been reserved for SC, 14 seats have been reserved for OBC, out of which 5 are for women, 6 seats have been reserved for ST, out of which 1/3, 2 are reserved for women. In all, total seats reserved for women is 17, because there are ST and OBC women, 17. So total reservation out of 50 wards totals to 31, which includes 10 women, because women are also in general category. So 29 seats are unreserved, 31 are reserved for various categories. राज्य वेंचणूक आयोगान वेंचणुकेची सविस्तर कार्यावळ जाहीर केल्या. पळयात. We have appointed 15 returning officers, and the deputy collectors are the returning officers. 6 officers are there in North Goa, and there are 9 officers in South Goa. Deputy collectors invariably are the ROs, and their mamlatdars are the AROs. Coming to the total number of voters elected, if I can give you the breakup, North Goa has got an electorate of 418,225. 418,225. South Goa has got a total electorate of 411,651. 411,651. So this adds up to 829,876. 829,876. Police department will be deploying police force. One important issue which I must tell you, that the voting here will take place with the help of ballot boxes and ballot paper. Our law says that. Ballot boxes. And the expenditure limit fixed for each candidate for expenditure to be incurred is 5 lakh. And these elections are going to be held on party lines. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आता घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पणजेचो आयनॉक्स कॉम्प्लेक्स मोडून नव्यान बांदपाचो आसा. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन दावो केला. ह्या निर्णयाक तांणी खर विरोधूय केला. आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जेन्ना गोंयांत हाडलेलो त्या वेळार 2004 वर्सा आयनॉक्स कॉम्प्लेक्स बांदिल्लो. गोंय सद्याक अर्थीक संकटात सांपडला. देखून अतिरिक्त खर्चाचो भार पेरपाक जावचो ना अशें ताचें म्हणणें. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आयनॉक्स पळय जें आसा ती सगळें कॉम्प्लेक्स मोडटा आनी थंय नवें बांदपाचो प्रयत्न करता. म्हणजे म्हजें म्हणणें की आज ह्या राज्याची आर्थीक परिस्थिती बरी ना. स्टेट इज पासिंग थ्रू अ फायनान्शियल इमर्जन्सी अशें एक वातावरणांत आसा. आज आमी गोंयांत पळयता ज्या इंटेन्शनान इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गोंयांत हाडिल्लो तो इंटेन्शन म्हणजे गोंयांत फिल्म इंडस्ट्री मोठ्या प्रमाणाचेर वाडची, गोंयकारांक तुगेलें एम्प्लॉयमेंट मेळचो. आज तें खंयच जाल्लें आमकां दिसना. आमी फक्त करपा जाय म्हणून तो फिल्म फेस्टिवल करता आनी तातूंतल्यान हांवें एक असेंब्ली क्वेश्चन घालो की फिल्म फेस्टिवला भितर त्या एक्सपेंडिचराची इन्क्वायरी जावची. म्हाका पयलींचो मिनिस्टरान अश्युरन्स दिल्लें की आमी इन्क्वायरी करता म्हणून. अजुनूय रिप्लाय आसा इन्क्वायरी इज इन प्रोसेस म्हणून. ह्या एसेंब्ली सुद्दां रिप्लाय आयला की इन्क्वायरी इज इन प्रोसेस, अजून इन्क्वायरी कंप्लीट जावना. म्हणून हांवें मागणी केल्ली की तुमी आयनॉक्साचेर इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाचेर एक व्हायट पेपर तयार करचो. गोंयकार फिल्म प्रोड्युसरांक फिल्म फायनान्स स्कीम आशिल्ली. आज म्हाका रिप्लाय आसा की 2011 जी फिल्मां केल्लीं तांकां अजून पयशे दिवं ना. अशा परिस्थितीन आयनॉक्साचे कॉम्प्लेक्स मोडप, दुसरो बांदप, हांव नको कित्या खातीर, वॉट इज द पर्पज. मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट केल्या की व्हायट पेपर काडचो, ताजेर डिस्कशन जावचें आनी मागीरच निर्णय घेवचो. अशें हेस्ट करचें. शिवरात्र सबंद गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली. शिवरात्री निमतान शिवभक्तांनी फांतोडेर देवळांत वचून शंकराची पुजा केली, तशेंच अभिषेकूय घातलो. पळयात ही कांय खिणचित्रां. निर्माण
देवीची पूर्वापार बनवलेली अभिषेक द्वारा सेवा गणपती मागणे महाजनाचा अभिषेक असतात. हे उत्सव वार्षिकांना प्रसारण सजवतात. घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कार्निवाल महोत्सवाक शेनवारच्यान सुरवात जाता. 22 फेब्रुवारी पणजे सावन ह्या उत्सवाक सुरवात जातली. खायात पियात आणि मजा करात असो संदेश ह्या वेळार किंग मोमो दितलो. पळयात कार्निवालाच्या तयारीची काय खिणचित्रां. पणजे सावन ह्या उत्सवाक सुरवात जातली. दनपारां 3 सुमार पोरण्या सचिवालया कडल्यान मिरवणुकीक सुरवात जातली. कला अकादमी कडेन मिरवणूक सोंपतली. कार्निवाल मिरवणुकी खातीर पोरणे सचिवालय ते कला अकादमी मेरेनचो मार्ग निश्चित केला. देखून येरादारेत काय बदल केल्यात. रस्त्यार येरादारीचो ताण वाडिल्ल्यान अंतर्गत उदका मार्ग तयार करप गरजेचें जाला अशें केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मंदावियान सांगले. न्हंयांचो वापर करून भारतीय सरकार येणावळ वाडोवपाक शकता अशें ताचें म्हणणें. फ्लोटिंग जेटी इन्स्टॉल करपाक तशेंच एका जाग्यावयल्यान दुसऱ्या जाग्यार व्हरपाकूय सोपी. त्याच बरोबर गोंयांत सेलर प्रशिक्षण केंद्र उक्ते करपाचें आश्वासनय ताणें ह्या वेळार दिलें. देशातल्या पहिल्या फ्लोटिंग जेटीचे शुक्रारा मांडवी न्हंयेत उक्तावण जालें. ह्या वेळार मंदाविया उलयतालो. आनीकय 3 जेटी बांदपाचो सरकाराचो विचार आसा. तातूंतली एक ओल्ड गोवा, एक पणजी फेरी आनी एक चोपड्या दवरतले. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय राज्य संरक्षण मंत्री श्रीपाद नायक, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, बंदर कप्तान मंत्री मायकल लोबो, खासदार विनय तेंडुलकार, शिपिंग सचिव गोपाळ कृष्ण, एमपीटी अध्यक्ष महापौर उदय मडकयकार आनी हेर मान्यस्थ हाजर आसलेले. बदलते समय में हम देखते हैं कि रोड पर कंजेशन बढ़ा है, ट्रेन पर कंजेशन बढ़ा है. आप एयरपोर्ट पर जाइए, ट्रैफिक बढ़ रही है. उसका सॉल्यूशन क्या? मुझे लगता है कि उसका सबसे बड़ा और प्रॉपर कोई सॉल्यूशन है तो इनलैंड वाटरवेज डेवलप करो, वाटरवेज डेवलप करो. गोवा में उसकी एक विशेष सुविधा है, उसका हम लाभ लेके वाटरवेज के माध्यम से हम इकोनॉमी को भी जनरेट करें और हमारा जीवन को, ईज ऑफ लिविंग को भी सुदृढ़ करें. ये नई टेक्नोलॉजी से बनी हुई जेटी, ये फ्लोटिंग जेटी है. उसमें नई क्लियरेंस की आवश्यकता है, एनवायरमेंट क्लियरेंस की आवश्यकता भी उसके लिए नहीं है. दूसरा फ्लोटिंग है, एक जगह से दूसरी जगह पे आप मूव भी कर सकते हो. तीसरा, ये एक ऐसी सुविधा है, उसकी कॉस्ट भी कम है और उसका उपयोग सारे देश में इनलैंड वाटरवेज और कोस्टल लाइन पर हम करना चाहते हैं. लेकिन उसका पहला उपयोग आज गोवा में हुआ है और गोवा में कोस्टा विक्टोरिया इंस्टीट्यूट ओपन करेंगे. उसमें हमारे युवाओं को ट्रेनिंग देंगे. ट्रेनिंग के बाद उसको सर्टिफिकेशन होगा और सर्टिफिकेशन के बाद वो इंटरनेशनल क्रूज में जा सकेंगे और अच्छा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी गोवा में ओपन होगी. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आयच्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां
www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.